वास्को सड्यार पवित्र युवा मंडळान छत्रपती संभाजी महाराजांचो पुतळो उबारला। पुतळ्याच्या अनावरणा वेळार मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकार, वास्कोचो आमदार कृष्णादाजी साळकार आणि हेर संभाजी मोगी हजर असले। पळयात। छत्रपती संभाजी महाराज की मंडपासमोर उभे असलेल्या सर्वांना मी विनंती असते। जय भवानी, जय शिवाजी, जय 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 भवानी, जय शिवाजी, जय शिवाजी। हो जो आयज स्टॅच्यू ऑफ जाल्लो आसा फर्स्ट असो स्टॅच्यू आसा अख्ख्या गोंयांत। छत्रपती महाराज संभाजीचो स्टॅच्यू आसा। आनी आयज तुमी सगळे कडेन पळयता सगळे कडेन चडसो आमचो शिवाजीचो स्टॅच्यू तुमकां दिसता। हांगा आमी फर्स्ट टायम एक संभाजीचो महाराजाचो स्टॅच्यू अनवेल केल्लो आसा। आणि ही जी विशेषता म्हणजे हाच्या फाटल्यान एक हिस्ट्री आसा। आमी म्हणटा जितले किल्ले आसा, मालवणान किल्लो आसा थंयसर शिवाजीन मालवण जो आमचो मेन किल्लो आमचो जो हरभर तुमी पळयता जे एमबीडीच्या एडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डिंगच्या सायडीक आसा तो किल्लो आसा। आनी थंयसर एक्चुअली त्या टायमाचेर हिस्ट्री काडून पळयलें जाल्यार थंयसर आमचो संभाजी येवन गेल्लो। सो हांगा सुद्दां वास्को सुद्दां जो आसा तो हे जो किल्लो पळयतालो तो संभाजी त्या टायमा वयलो येवन गेल्लो आसा। सो तेजे लागून आमकां सगळ्या लोकांक दिसलें युवा आणि कला मंडळ यांचे अभिनंदन करता की स्वराज्य रक्षक धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराजांचो अनावरण ताणें केलां। खूब मेहनत करून ताणें हांगा ह्या जाग्यार हाजें अनावरण केलां आनी खूब उमेद जाता। आमी फाटल्या टायमार पळयलो की चिखले जंक्शनाचेर हिंदू समाजान छत्रपती शिवाजी महाराजांचो एक मोठो पुतळो म्हणजे गोंयांतलो सगळ्यांत व्हडलो पुतळो तांचें अनावरण जालें। आज खंय तरी छत्रपती संभाजी महाराजांचे पुतळ्याचें अनावरण जाता आनी खूब बरें दिसता। हांव पयलीं पासून सांगत आयिल्लो आसा की पुतळे जेन्ना आमी घालतात ताचें एकूच उद्दिश्ट आसता की ताका पळोवन परत परत तांचे जे सॅक्रिफायसीस आसा ताणें स्वराज्य निर्माण करपा खातीर कितें कितें आपलें योगदान दिलां, तांचे कितें कितें सॅक्रिफायसीस आसा, तांकां कितें कितें दुख्ख झेलचें पडलां हें सगळें आमच्या हाजे मुखार आठवण जाता आमकां आनी ती आठवण करप आयच्या जगांत खूब गरजेचें आसा। आता एक यातना सोसून तेणें आपलो धर्म परिवर्तन केलो ना ही आयज समाजात आमच्या सगळ्यांक शिकवण घेवपाची गरज आसा। आणि त्या अनुषंगान हो कार्यक्रम आणि हो जो हांगासर जी पुतळो हांगासर उबारलेलो आसा तो एकदम म्हणजे सगळ्यांक प्रेरणा देणारो असो हो स्मारक हांगासर तयार जातले। आणि हांव सगळ्या गोंयकार तशेंच बाकीच्या सगळ्या लोकां कडेन मागता की तेंच्यांनी आवर्जून ह्या स्थानांक येवन भेट दिवची आणि सगळ्यांचो उत्सव वाढवचो। मूलतः गोमंतकामध्ये विद्यार्थ्यांच्या समोर, तरुणांसमोर आणि बालकांच्या समोर एका आदर्श व्यक्तिमत्वाची आवश्यकता होती। बालपणामध्ये विविध पद्धतीच्या आव्हानांना सामोरे जात आपल्यावरील संस्कारांचं संवर्धन करत आपलं राष्ट्र धर्म याचा सांभाळ करत छत्रपती संभाजी महाराजांनी उत्तमरित्या काम केलेलं आहे। अशा छत्रपती संभाजी महाराजांचा पुतळा या ठिकाणी सुप्रतिष्ठित होऊन त्याचा चांगला आदर्श आमच्या तरुणांसमोर उभा करणं आवश्यक होतं आणि हे काम पवित्र युवा मंडळाने चांगल्या रीतीने केलेलं आहे। गोवा 365 खातीर हिरू महाले आणि सानिका नागवेकर।